आयज एक जॉयंट मिटींग डेप्युटी कलेक्टरान आपयली तितूर WRD PWD तशेंच RG मेंबर आनी पंचायतीचे मंडळ सगळे हाजेर आशिल्ले आनी तेन्ना सगळ्यांक उलोवपाक मोकळीक आशिल्ली आनी तेन्ना जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरान अक्षय पटेकर हांणी जाणून घेतले प्रश्न आनी जे उदक आहा ते सद्या तरी पिवपा सारकें आसा ते टेस्टिंग केलां तरी आसतना परत एकदां समजूत घालपाक लागून सगळ्यांक घेवन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन येता त्या मंगळारा डेप्युटी कलेक्टरान दवरलां. One day joint inspection करता with all the officials. With the panchayat body, with the PWD, WRD, pollution control board, and the villages. We'll take the samples again, and we'll wait for the results. If still there is an issue, then the PWD has to take an action to make it more potable. But we have to wait for the reports of the water. And in the meantime, whoever is doing fishing over there with the pond fishing. So already directions have been, I am issuing directions to the Mamledar to initiate action under section 133 of CRPC to stop the leak. Till the report which comes from the government authority, tanker चालू होते. फाल्यां सोमार दीस एक जॉयंट मिटींग जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें उदकाचें आनी तातूंतय जर तें तशें कितें जालें जाल्यार तेजें कितें सोल्युशन आसा तें PWDक डायरेक्शन दिलें PHE डिपार्टमेंटाक की बाबा रे बरें उदक दिवपाची तुमची जबाबदारी आसा त्यामुळे जे कितें प्रिकॉशन घेवंक जाय ते सगळें प्रिकॉशन आनी घेवपाचें डायरेक्शन डेप्युटी कलेक्टरान PWDक आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दिल्लें आसा. आमचो डिमांड आसलो आनी अजून पर्यंत आमी त्या डिमांडाचेर ठाम आसा की बाबा आमकां सांकवाळेच्या एरियेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जसो ओपा आसा किंवा बाकी सारके एरियेन जो आसा ओपा खांडेपार प्रॉपर वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तसो आमी तेंचे कडेन डिमांड केला तो जाता तितल्या बेगीन जावचो म्हणून. धारबनडीच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक.